नमस्कार. 8 नोव्हेंबर ह्या तारखेक कॉलेज जनरल सेक्रेटरीचे, जॉईंट सेक्रेटरी आणि कल्चरल सेक्रेटरी यांचे इलेक्शन असले सेंट झेवियर्स कॉलेजीन. आमी याद केली जाल्यार फाटल्या 3 वर्सांच्यान सेंट झेवियर्स कॉलेजीन इलेक्शन जावंक ना. फाटल्या वर्सा जेन्ना झेवियर कॉलेजीन क्लास सीआरांचे इलेक्शन जेन्ना जालें, त्या इलेक्शना मागीर जेन्ना जनरल सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी आणि कल्चरल सेक्रेटरी ही इलेक्शन असली, ती स्कीप करून कॉलेजीन डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट केल्लो. तेका सुद्दां आमी एक्सेप्ट केलो, कॉलेजीन केला आसतलें आनी फुडें कॉलेजीची प्रोग्रेस जावंक जाय आनी भुरग्यांचें कितें तरी बरें जावंक जाय. हें आमी ह्या नजरेन आमी पयलें आनी सपोर्ट करून तेका हे आमी सपोर्ट केलो. मात तेची सुद्दां इंडक्शन सेरेमनी जावंक ना, कोणें थंय रिक्वेस्ट करूंक ना, कोण फुडें वचोंक ना. ह्या वर्सा जेन्ना 8 नोव्हेंबराक इलेक्शन जालें जनरल सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी आणि कल्चरल सेक्रेटरीचे, त्याच्या दुसऱ्या दिसा इंडक्शन सेरेमनी कॉलेजीन दवरलेली. कॉलेजीन इंडक्शन सेरेमनी जेन्ना दवरली तेन्ना दुसऱ्या दिसा सगळे रेडी जावन येयले, फॉर्मल क्लोथ्सान येयले की आतां इंडक्शन सेरेमनी जातली. नवो जीएस कॉलेजीक मेळटलो, नवो जॉईंट सेक्रेटरी कॉलेजीक मेळटले आणि नवो कल्चरल सेक्रेटरी कॉलेजीक मेळटले. हो इंडक्शन जावपाचो आसलो. त्या दिसा अशें कळोवन येयलें इंटरकॉमाचेर कॉलेजीन की आयज इंडक्शन सेरेमनी रद्द केला आणि कॅन्सल केला आणि मूव टू फॉरवर्ड डेट म्हटलेले. फॉरवर्ड डेट जेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें तेन्ना 9 नोव्हेंबरा मागीर एग्जाम लागीं येयली. सगळे एग्जामीच्या मुडान आसले. आमी एज एबीवीपी सुद्दां सगळे झेवियर कॉलेजीन जेन्ना एग्जाम चालू आसली तेन्ना आमी इंटरप्ट करूंक ना. एग्जाम सोंपली, डिसेंबराचो म्हयनो येयलो. डिसेंबराचो म्हयनो सुद्दां फूल सोंपलो. जानेवारी येयली. जानेवारीच्या 3 तारखेक आमी जेन्ना कॉलेज रिओपन जाली तेन्ना कॉलेज प्रिन्सिपला कडेन गेले, मागणी केली की इंडक्शन सेरेमनी बेगींतल्या बेगीन करा. ऑलरेडी 3 म्हयने जालेले आहा, भुरग्यांक तेंचो जनरल सेक्रेटरी मेळोंक ना, कॉलेजीन इव्हेंट्स करपाक जाय, बाकीचे भुरग्यांचे जे विशय आसात ते फुडें व्हरपाक जाय. हें जाल्लेलें ना, सो बेगींतल्या बेगीन तुमी इंडक्शन सेरेमनी करा. 3 तारखेक जावंक ना, आमी 5 तारखेक परत गेले की आमी रिक्वेस्ट केलेली तेचें कशें कितें जालें, आमकां एक डेट दिया, फायनलायज करा इंडक्शन सेरेमनी. आमी मागीर एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन सुद्दां गेले. प्रिन्सिपलां आमची आयकना जाली, आमकां भायल्या भायर एड्रेस करिना जाली आनी भुरग्यांक एड्रेस ना करीत नासली प्रिन्सिपल. आमी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन गेले, एडमिनिस्ट्रेटर आमकां म्हणपाक लागलो फादर की फुडें आमी करतले, आमी आजून चिंतोंक ना, आमच्या कमिटीन आजून डिसिजन घेवंक ना. 10 तारखेक आमी परत गेले आणि इलेक्शन जाल्लें तेच्या मागीर सुद्दां आमी खूब फावटी गेल्ले की इंडक्शन सेरेमनी केन्ना जातली. सो 10 तारखेक जेन्ना आमी गेले तेन्ना टोटल हो 5th टायम आसलो आणि एज ओबीपी आमी ऑफिशियली गेल्ले तेन्ना सांगपाक. त्याच्या पयलीं सुद्दां लेटर घेवन गेल्ले, मात त्याच्या मागीर ऑफिशियली गेल्ले की 10 तारखेच्या समज 10 तारखेच्यान आमी तुमकां 10 दीस फुडले दिता. समज इंडक्शन सेरेमनी त्याच्या भितून जावंक ना, आमी 10 दीस तुमकां दिता. भुरग्यांचो प्रचंड राग आसा आणि तो राग फुडें भुरगे डिस्क्रायब करतले, आंदोलन जावपी. सो 10 दीस तुमकां दिल्लेले तेन्ना हे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशनाक खबर आसलें की 10 दीस आमी तुमकां दिता. 10 दीस जाले तेन्ना 21 तारखेक काल 10 दीस कंप्लीट जाल्लेले आणि तेन्ना 10 दीस कंप्लीट जावन आमी एबीवीपीन जशें सांगलेलें की इंडक्शन जावंक ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले. तें आंदोलन आमी भुरग्यांच्या हितान काल आमी आंदोलन तें केलें आणि तुमकां सगळ्यांक दिसून येयलें. धमकोवंक आमी कोणाकूच ना, आमी फकत रिक्वेस्ट आमची मागणी आसली की आमकां एक डेट दिवंक जाय आनी प्रिन्सिपलान मेळोंक जाय. अशी धमकी आमी कोणाकूच दिवंक ना. आमी सगळ्या टिचरींचो रिस्पेक्ट करता, प्लस आमी सगळ्या हेंचो फादरीचो रिस्पेक्ट करता आणि आमच्या प्रिन्सिपलाचो सुद्दां रिस्पेक्ट करता. आमी फकत भुरग्यांच्या हांगा रायट्स खातीर आमी झगडटाले. आमचे अगेन्स्ट कोणाचेच ना आणि आमी कोणाचो डिसरिस्पेक्ट करिना. सगळ्या टिचरींचो आमी फूल रिस्पेक्ट करता. आम्ही थंयसरनी स्लोगन दिले, भारत माता की जय, वंदे मातरम. आणि आमी फक्त प्रिन्सिपल येवपाची वाट पळयताली. इतलेंच आमचें स्लोगन आयकून. आणि हेका आमी धमकोवपा म्हणू शकता. भारत माता की जय हो आमी विद्यार्थी परिषदेचो प्रत्येक कार्यक्रम असो, प्रत्येक कितें वेळ असो, भारत माता की जय, वंदे मातरम हो स्लोगन आमी सर्वत्र घेता, सगळ्याक घेता. भारत माता की जय म्हणल्यार म्हाका तरी दिसना की भारत माता की जय म्हणपाक कोणाक कितें त्रास जाता. खुबशे आमी पळयत जाल्यार नुकसान जालें. एज जनरल सेक्रेटरी जेन्ना हांव इलेक्ट जालो आणि आमी जेन्ना आउट केल्ले, दर एक न्यूज पेपरान तुमी सुद्दां कवर केल्ले, ऑलमोस्ट सगळ्यांनीच कवर केल्ले की सेंट झेवियर कॉलेजीन साहिल महाजन हो जनरल सेक्रेटरी जालो. सर आमकां खुबश्या कॉलेजी कडल्यान निवेदनां आयिल्लीं की आमचे इंटर कॉलेजिएट इव्हेंट्स आसा तितून पार्टिसिपेट करा. जेन्ना आमी ते घेवन गेले प्रिन्सिपला कडेन, ते जावंक ना. इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी, इलेक्टेड जॉईंट सेक्रेटरी आणि इलेक्टेड कल्चरल सेक्रेटरी यांचो इंडक्शन असलो तो करूंक सोदिना. अजून सुद्दां तेंच्यांनी ऑफिशियली आमकां लेटर दिवंक ना. हो एक खूब व्हडलो विशय आसा.
3 वर्सां जाली इलेक्शन ना. त्याच्या मागीर जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना तेंच्यांनी अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी केलो आनी ह्या वर्सा जेन्ना भुरग्यांनी ही कमीत कमी 2.5 ते 3,000 भुरगे ह्या कॉलेजीन शिकता आनी 3,000 भुरग्यांनी म्हाका जिखोवन दिलेली ही कॉलेज झेवियर कॉलेजाचो प्रशासन हेचेर आमकां इंडक्शन सेरेमनी करून दिना आनी एज अ GS काम करपाक दिना. आयज आमी पळयतात 3 म्हयने ह्या गजालीक जालेले आसा. भुरग्यांचे आमी जेन्ना इश्यू घेवन वयता, कोणाची फील्ड ट्रीप करूंक जाय, कोणाच्या कॉलेजीन जेन्ना इंटर कॉलेजीएट प्रोग्राम आसता ते करपाक जाय तेन्ना ते आमकां एड्रेस करिना. हे जे भुरग्यांचे मुद्दे आसात ते सोडून थंय तियात्र जाता, बाकीचे जे विंटर फेस्ट आसा ते जाता, जेचे कडून पयशे तांकां घेवंक मेळटा भुरग्यां कडल्यान, असले प्रोग्राम जाता आनी हेचेर तेन्ना थंय केन्नाच मना करिना हे भुरगे. सो अख्खी कॉलेज हेचेर डिसअपॉइंटेड असली आनी त्याच्या खातीर आमी निर्णय घेतलो की भुरग्यांच्या रायट्सा खातीर आमी ह्या ABVP म्हणून आंदोलन काल आमी हे केलें.